एसीबीन रेड मारून लाच घेतना रंगेहात धरिल्ल्या आयडीसीच्या दोन्ही अधिकाऱ्यांक आयडीसीन निलंबित केला। आपल्या सोयऱ्याक अटक केल्ल्या प्रकरणात मेतेर जावंक ना आनी जावचो ना म्हण मुख्यमंत्री पार्सेकारान स्पष्ट केला। एसीबीन तुव्या उद्देगीक वचणुकेन धाड घालून आयडीसीच्या दोन अधिकाऱ्यांक लाच घेतना रंगेहात धरिल्ले, तातूंत पार्सेकाराचो सोयरो आसलो। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स म्हटलो, कायद्या समोर सगळे समान म्हटले आणि हांव ह्या गोष्टीत हस्तक्षेप करचो ना। I would firmly reiterate that I take pride in running my government on zero tolerance to corruption. नाते सगळे सोयरे मित्र हितचिंतक वर्सेस ॲडमिनिस्ट्रेशन किंवा प्रशासन हे जर आसत जाल्यार प्रशासन इज माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। म्हाका दिसता ज्या खात्यान रेड घाली ते खातें म्हजें आणि त्यामुळे त्या खात्याच्या वावरांत अखेर पर्यंत हस्तक्षेप करूंक ना। हांव म्हज्या खात्यान आवश्यकते पलीकडे खंयच हस्तक्षेप करना। आय हॅव गिवन फूल फ्रीडम टू द ऑफिसर्स। तुमच्या माहिती खातीर सांगता, दोनूय ऑफिसर्सांक सस्पेंड करून फुडल्यो फॉर्मॅलिटीज कायद्या प्रमाणे करपाचे इन्स्ट्रक्शन्स केल्ली आसा। आयडीसींतले प्रकार किंवा अन्य डिपार्टमेंटांतले आयडीसींतले पर्टिक्युलरली हे कथानकां आसात। दिस इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग, आय वूड से। गोंयच्या मायनिंग केशीक वेगळेच मोडण लागला। गोवा फाउंडेशनान 88 लिजा बेकायदेशीर रिन्यू केली म्हूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, खंड सचिव पवन कुमार सेन आनी खंड संचालक प्रसन्न आचार्य आड प्रकरण विजिलन्साकडेन पावयला। प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टा खाला तिगाय आड कागाळ केल्या। लिजा रिन्यू करतना तिगांनी भ्रष्टाचार केला म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो आरोप। So we told him, if you are doing anything, do it properly. We are not opposed to mining, but you do it properly. With lot of manipulation, they have given these renewals for 88 mining leases. We wrote a complaint to the Chief Vigilance Officer of the Goa government. We have maintained that these 88 mining leases have been given irregularly. In this case, it is the Chief Minister, Mr. Parshenkar. It is Mr. Pavan Kumar Sen, who was the Secretary Mines, and it is Mr. Prasanna Acharya, who is Director of Mines and Geology, who are involved in these decisions to grant these 88 leases. 17th of June, we filed a complaint before the Chief Vigilance Officer of the Goa government, who is the Chief Secretary. We filed a complaint saying, please take action against these three parties under the provisions of the Prevention of Corruption Act. The specific section is 13(1)(b). नेरूल फोडिल्ले कालीमातेचे देवळाचे प्रकरण बेरेस्तारात चडार पडले। गांवांत वातावरण बरेच तापले। मोठो पुलीस फोर्स घालचो पडलो। उपजिल्लोधिकाऱ्याक सुवातेर वचचो पडलो। मोडिल्ले देवूळ गांवच्या लोकांनी परत बांदले। नेरूल कम्युनिटीन ही जमीन डॉन बॉस्को कॉलेजीक शिक्षणीक संस्था उबारूंक दिल्या। कॉलेजीन गांवच्या लोकां आड घुसखोरीची कागाळ केल्ल्यान लोक चाळवले। देवूळ कॉलेज वेवस्थापनानच मोडला आसूये म्हूण लोकांक दुबाव। सुवातेर आसा तशी स्थिती दवरची म्हूण उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांजे आदेश काडलो। नेरूलचे 100 वर्सां पोरणे देवूळ मोडला आनी थंयची मुर्ती गायब केल्या। गांवच्या लोकांनी कागाळ केली। डॉन बॉस्कोक जमनीचेर अधिकार ना, कितेंय आसल्यार तांणी कम्युनिटी कडेन कागाळ करची म्हूण लोकांचो आर्ग्युमेंट। सेलेसियन सोसायटी ऑफ डॉन बॉस्को ओनली टेम्पररी पोझिशन दिल्लें आहा आनी एज पर कम्युनिटी कोड टेम्पररी पोझिशनाचेर तांकां कितेंच रायट ना। कोणाक फादरांक तेणी कितें करप, वचोन कम्युनिटी कडेन बाबा तेच्या हितूर हांगा ताका टेम्पररी पोझिशन दिलां, ती एरियेक तर कितें ताका आदळून येयलें, तेणी वचोन कम्युनिटी नेरूल कम्युनिटी कडेन कंप्लेन करप रिटर्न। आमी ते म्हणिना की बाबा त्या फादरान म्हणला येवन, मात ते कोणी पळय हे कोण तर तेंचे आसताले न्हू मनीस कल्प्रीट आहा ते। डॉन बॉस्कोचो फादर म्हणटा तांणी लोकां आड घुसखोरीची कागाळ केल्या। We have filed for trespassing the property of Don Bosco College, Goa Civil Society, given by the Commandant of Nerul for educational institution.
प्रकरण निस्तारपाक उपजिल्लोधिकाऱ्यान दोनूय पार्टीक येवंक सांगिल्ले, मात गांवचे लोक येवपाक तयार नाशिल्ल्यान उपजिल्लोधिकारी थंय पावलो. आमकां डेब्रीज दिसल्या अकॉर्डिंगली FIR बीन सगळे पुलिसांनी हे केला कोणी मोडला कितें तें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. असलेले जाल्यार पळोवपाक जाय. आसात ते गांवकार सगळे फुडें सरून आमी आसात तें स्ट्रक्चर बांदूंक सोदता, पूण अजूनय आमची मूर्ती मिसींग आसा. प्राधिकरण आयज हांगा येवंक नासलें तेंच्यांनी. आतां तेंच्यांनी कितें करप सर तुमी सुद्दां आमी लोक हांगा आहात न्हू गांवचे हांगा हे करता न्हू तेणी इल्लीगल तुमकां हाडून कळयला पुलिसांक घेवन सर तांकां वचपाक फादरांक घेवन वचपाचें आमी हांगा कितें आतां करता आनी येता आमी कोणाकडेन झगडोंक वचना आनी झगडी करिना. हितून धार्मीक तेड जावंक जायना. हे सगळें जाणून घेवपा खातीर डिटेल जाणून घेवपा खातीर आनी दोनूय सायडीच्यान दोगांयकू आपयले म्हाज्या ऑफिसांत तुमी नोटीस घेवंक ना. देवूळ कोणे मोडले ताचो सोद घेवचो म्हूण थंयचो आमदार दिलीप परोळेकार उलयलो. डॉन बॉस्कोच्या लोकांनी सुद्दां हांगा कंप्लेन दिल्लें आसा की ट्रेसपास जाल्लें आसा. हेजो अर्थ असो जाता की त्याच लोकांनी त्या लोकांनी मनीस घालून किंवा तांच्यांनी हें मोडलां आसतलें. त्या खातीर इमिजिएटली हेजेर पुलिसांनी आनी आमची ऑथॉरिटी आहा डेप्युटी कलेक्टर वॉटेवर इट इज कलेक्टर हेजेर बेगींतल्या बेगीन इन्क्वायरी आनी हांगा कोणी मोडलां हांगा आजनेर केल्या पळय तेंचेर कारवाई जावपाक जाय. उपजिल्लोधिकाऱ्यान दोनूय पार्टींक बिरेस्तारा सांजे कचेरेन आपयल्ले, मात गांवचे लोक गेलेच ना. गांवच्या लोकांनी सांजे मेरेन देवूळ परत बांदून काडले. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेवया एक विराम.